आमच्या रोटरीन आमकां एक स तरेचेर काम करचें आसता. तातूंत बेजीक हेल्थ म्हणून एक आमचें फोकस एरिया आसा आनी त्या फोकस एरियान आमी थारायल्लें आमी हांगा व्हडलो कॅम्प करचो आनी रोटरी क्लब इनवॉल्व जाल्यार आमी बारीक करूंक शकता. एक दोन दोतोर हाडून एक जाण त्या दिसा आमी एक 22 ते 24 दोतोर आयिल्ले मेडिकल कॅम्पाक. कोण आशिल्ले ते तांकां खबर आसतली. सगळे सुपर स्पेशलिटी आनी हेल्थ वे हॉस्पिटल ओल्ड गोवा आसा पळय तांणी आमकां खूब मदत केलो. हो कॅम्प सगळो एसोसिएटेड विथ हेल्थ वेन केल्लो आनी पुणय पंचायत आनी गांवच्या लोकांनी खूब आमकां सपोर्ट केले. 326 लोक आयिल्ले कॅम्पाक. 175 काय 176 पेशंट ऑप्थोलमॉलॉजीचे चॅक केल्ले. डॉक्टर्स फ्रॉम गोवा मेडिकल कॉलेज येवन सगळ्यांनी चॅक केल्ले. 130 आज आमी वखदां दितात. तातूंत भितर 20 काय 22 लोकांक मोतीबिंदू कॅट्रॅक्ट आसा. आत्ता 1-2 मिनटां 5 मिनटां पयलीं ओरिएंटल कंटेनराचो वॉटर प्युरिफायराचें इनॉग्रेशन जाल्लें आसा. पुण्यान अश्यो खुबश्यो इंडस्ट्रीज आसात. हार्डली खंयची इंडस्ट्री अशी फुडें येवन पुणे गांवा खातीर कितें तरी करता. तातूंतली एक आसा ती ओरिएंटल कंटेनर्स. रोटरी क्लबूय हांगा आसा जे सोसायटीक लागून घडटात. CSRच्या अंडर ते करतात. फर्स्ट शुड आय स्पीक इन इंग्लीश. तांकां कोंकणी कळना सो मातसो 2 शब्द हिंदी किंवा इंग्लीश. My only request is this village you have been operating for a couple of years or more. You have made a beginning of giving this water feeder to this panchayat. So, yeah, a couple of more projects you must have done it. But then my request would be, if possible, just look at having association either with panchayat directly or with Rotary, so that this village benefits out of your existence.